आमचा शेतकऱ्यांचा विषय काय आसलो की हरशी आमका वाढ जाय आणि आमची ती तळी असा ती सारखी करपाची आणि पहिली आमची शेतां असली ती भितर माती घातली त्यांनी डंप केल्ली असा ती इलिगलच म्हटल्या ते पत्रे घातलेले लायल्ले ते कसे काय लायल्ले ते आमकां खबर पंचायती परमिशन आणि काय तेय खबर ना त्याच्या खातीर आम्ही पंचायतीचं इन्स्पेक्शन झाला ते सरपंचान आमकां गायड केला आणि सांगला की फुडल्या 8 दिसांक तो सॉर्ट आउट करतलो आणि त्याच्यावर आम्ही समाधानी आहोत. सरपंच आयज तुम्ही आता इन्स्पेक्शनाक गेल्या कितें प्रॉब्लेम आणि कोणाचो प्रॉब्लेम आणि कोणी हे पत्रे लायल्या? आमकां आयज हे जे हांगा सरावंडींग शेतकरी आहा जेंची सकयल शेतां तेंच्यांनी आमकां एक एप्लिकेशन दिल्लें की आमची जी पारंपरीक शेतां आसा ती तेजी वाड आडायली, आमची एक थंय शेतां खातीर रिलेटेड तळी आसली ती तेंच्यांनी पुरली अशी आमचे कडेन कंप्लेन आसली. पूण प्रॉब्लेम असो आसलो की आमकां कोणी वाड आडायली हे आयडेंटिफाय तेंच्यांनी आमकां सांगूंक नासलें, करूंक नासलें. तेज्या खातीर आमी दुसऱ्याक कोणाक नोटीस धाडून तेजो आयज आमी पंचनामा करूं शकना. तेज्या खातीर आमी कितें केलें की आयज जे कितें इश्यू आसा हांगा ते शेतकऱ्यांचे म्हणणें कितें आसा, खंयची तेंची वाड आडायली, खंयचे कितें तेंचे जे प्रॉब्लेम आसा ते जाणून घेवच्या खातीर किंवा ते इन्स्पेक्शन करच्या खातीर आयज आमी आमची पंचायतीची टीम घेवन येयल्ली. बरें दिसलें की हांगा सगळे शेतकरी उपस्थित आसात, आमचो कन्सर्न वॉर्ड मेंबरूय उपस्थित आसा. आमी तेंचे सगळे प्रश्न जाणून घेतले, तेंची खंय वाड आडायली ती सगळी आमी आयडेंटिफाय केल्या. आता जो आमचो फुडलो प्रोसिजर आसा ते कन्सर्न पार्टी कोण ती सोडून काडून ताका नोटीस धाडपाक तो आमी प्रोसिजर करतले. पण सरपंच म्हाका एक हे दिसलें मारल्या ते हे सारखे रस्त्याच्या सायडबॅकाचेर आसा कशें दिसना, तेचेर तुमचे कडेन काय एक्शन ना? हय, तेज्या खातीर आमी जो आतां जो तेंच्यांनी हे जो पत्र्याचो हे केला तो कंप्लीट इनलिगल. आमी तेंकां खंयच कसलेच परमिशन दिल्लें ना. तेज्या खातीर आमचे कडेन जो काय प्रोसिजर आसा आमी जो PWD बी काय करपाक जाय, कारण आयज आमी आयडेंटिफाय करपाक हेच खातीर येयल्ले आसा. ते आतां आमी फुडलो प्रोसिजर आमचो थंय करतले. तुमच्या वाटेचो प्रॉब्लेम आणि शेतान काय माती घातल्या ते सॉल्व करच्या कोणी ती फायनलचे एडवोकेट हे विकान फुडले 8-10 दिसांक जर तो करिना जाल्यार आमी पंचायती सांगपाची फुडली स्टेप घेया. 8 दीस एक वाट बघूया. तुम्ही ही शेतां बी करी? आम्ही शेतां करी न्हू. आता ते आमची वाट बी तेंच्यांनी बंद केली. कोणी बंद केल्या खबर आहा तुमकां? आता खबर ना कोण हे दिसता आमकां. आम्ही आता सांगलेले कोणाक करपाक सांगलेले आम्ही नांगरपाक सांगलेले मशीन येवपाचे आसले. वाट बंद केली आता येतले खेळी वाटच ती आमची वाचपाक येवपाची पाण्याची आमची वाट ती हीच न्हय फाटल्यान वाट आणि ते तळयेची उदीक शेताक म्हणजे ते वापरीत उठताना लायसर तांकां ते उदीक आसले तळयेचे मागीर पन्नी बांदून तेजे पन्नीचे मागीर उदीक पण 2-3 फडाक आमकां हे उदीक तळयेचे आता फुडें घे. पण ते देवस्थानाची तळी बी काहीतरी हा म्हणून ऐकलंय. देवस्थानाची तळी पण ती पुरल्या पुरल्या नाही ते देऊळ वयर हा देवाचे हे कार्यक्रम जाता तेका पाणी मिनी तळयेचेच व्हरता आमी आणि त्या वाटेन देव बी न्हावपाची म्हणून थंय परंपरा ह्या चालू वाडती ती बंद केली यांच्यानी. म्हणजे तुमका विश्वासान घेऊंक ना कोणाकच आमकां कांयच खबर ना. आता पत्रे मारले गस केला तेल्या आता जाग गेली आमकां देवाच्या हेका काय पाणी थंयसलाच आमी अवधान देवाकय तात हा देव न्हाताय मी तो थंयसर परंपरा कशी आहा एक अंधार रावता तो हा देवाचो तो ते वार्षिक पुजे वखदार रावता आणि तेव्हा तो सगळं आमकां तिचं डिटेल खबर सांगता तो आणि आमकांय खबर आहा. आमी ल्हान भुरगेपणान ताका आमकां खबर आहा. आमचे बापूय गेले आजे गेले थंयसून ताका चालूच आहा.